आनी आमकां हें आमच्या पवित्र पुस्तकांतूय मेळटा. आमी पळयत जाल्यार देव सुरवातेक तावन देव आमचे आदम आनी एवे लागीं तो त्या बागेंत तो एकवटान आसलो. पूण मोगाच्या भावान भयणो ह्या पातकाक लागून देवा मदें आनी मनशां मदें हो संबंद मोडलो. आनी तरी आसतना आमी पवित्र पुस्तकांत पळयत जाल्यार देव परतून प्रवाद्यांक बी धाडून जेन्ना इस्रायल परचा देवा आशिल्ली पयस जाताली पातकाक लागून देव परतून येवंक सोदता. आनी शेवटाक तो आपल्या पुताकूच आमचे भशेन जावन तो धाडटा आनी आमचे मदें येवन ताणें तिकान केलां. आयज देखून आमच्या जिवितांत तो येवंक सोदता. आनी हाका लागून आमी आमचो जबाब कितें काय, आमी देवाक कशे तरेन आपणायतले काय. आज ह्या वाचपाची नियाळ करता आसतना आमी हेंच मनान धरुया आनी होच प्रश्न आमकांय घेवया. आज जेजू आमच्या जिवितांत येवंक सोदता, आमच्या काळजांत येवंक सोदता. आमी ताका कशे भशेन आपणायतले काय ह्याच प्रश्नाचेर आमी नियाळ करुया.